दर्या तुका भेटयता स्नानात आमकां नवें रचन केला तुवें सगळें आमकां नवें मिसाळ दिलाय तुझ्या उपकाराक हरगांव पाठयता तुझी दया आमचे देव म्हूण मागता उतराय जिणे तुझ्या आमी बागेता संतोषात उल्हासात सोम्या तुझे समोर आया बलिदान करत्या काळजा दुनिया तुका भेटयता मोगाळ भाऊ बहिणो, तुमकां सर्वांक ह्या मिसाच्या बलिदानाक मोगाचो स्वागत, बरो दीस आनी बरो हफ्तो आमी मागता. ह्या मिसाचे इरादे हे परी आसात. अर्गा मीस येतात नतालिया मस्करेनस, सुनील सल्डाना आणि डायना डिसोजा. या सर्व ते सावा सांगता आमच्या ते साव सोतो आमी मागया आणि मिसाचे बलिदान बेटोंक आयती जावया. हे मिसाचे बलिदान बेटोंक आमचे मदें आसात मानदीक बाप संतोष टिकुन्ना गांवांत ते मोगारनाट फ्रिगजीचे शिवमोग्गा दियेसीसींत तांचो ते वावर करन आसात. आमच्या कुटुंबाची याद जागते तांकां ह्या मिसाच्या बलिदानाक मोगाचो स्वागत. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नव्हे आमच्या समिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा समूख आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आयची लितुर्जी आमकां कुर्साचो मोग करूंक शिकयता. आयची वाचपा जेजूचो कुरीस आमचो सोडवणदार आनी जर तर आमी कुर्साक मान दिता जेजूकूच मान दिता. आमची क्रिस्तांव समर्थ कुर्साक मान दिवंक कुर्साचो मोग करूंक आमकां आपयता. आयच्या मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमी आयते जावंक कुर्साक आमी अवमान केला जाल्यार सर आमची पातकां आमी वळखून घेवया. एकामेका लागचें बोगसणें मागया. हांव पातके सरभद्रा देवाक आनी तुमकां भोगवलिनो म्हजो गुन्हे हांव सरळ सांगता. मनाचे तोंडांत सारून वायट हांवें जायतीं पातकां केल्या. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध. ह्या बसत भगत सुदान संकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां सरपदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. आमेन. सोम्या काकूक सोम्या Krista kakutra Krista kakutra Somya kakutra Somya kakutra Pratuya हात जोडून आमच्या कुटुंबा बसत आमच्या भाव भयणी बसत मागया. भोव मोगाळ बापा, तुका सोदून तुजे सेवेक लब्धंक मठाधिपती भाग्यवंत बेंडिक्ताक आपल्या शिकवणेक आनी देखीन आमकां वाट दाखयली.
ताचे वरवीं आमी संतोशान आनी उस्क्या विने तुज्या आज्ञा मागान चलोवंक आमकां तुजी कृपा दी. आमच्या समया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे संगता जियेत आनी राजवट काय चलयता ससनाच्या ससना. इसाया प्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचप. सोदोमाच्या अधिपतीनो, सर्वेस्पराचे उतर ऐका. गोरोमाच्या लोकांनो, देवाचे शिकवणे कान दिया. लेखमीत ना तितले तुमचे बलिदाना म्हाका कित्याक म्हणटा सर्वेस्पर. बोकड्यांच्या होम बलिदानाचो आनी गोरू वस्त्राच्या सरबेचो म्हाका कांटाळो आयला. बैलांच्या आनी बोकड्यांच्या रक्तान म्हाका कसलेंच संतुश्ट ना. तुमी म्हजे सदरे मुखार येतात मूं. म्हज्या आंगणान पांय दवरूंक तुमकां कोणें सांगलां? पुरो नाका म्हाका तुमची व्यर्थ बलिदानां. तांच्या दुमराच्या कंटाळान भरल्यात म्हजी अंतर्मळां. आमस, परबो, साबाता, लोक जमत्यो, तुमचो परबो आनी दबाजीक उत्सव म्हज्यान टळवूंक जायना. तुमचो आमोस परबो आनी जात्रोत्सव सगळ्या म्हज्या काळजान हांव कंटाळटां. हे सगळे म्हजेर एक ओझे कशें पडलां. हाचे ओझान वावूंक आनी म्हज्यान जायना. तुमचे हात तुमी उबर धरतना म्हजे दोळे हांव तेवशेन परतितां. जाय जाल्यार मगणे करीत रावा, पूण हांव ती आयकूंचो ना. तुमचे हात रक्तान बुडल्यात, ते धुया आनी तुमकांच नितळ करा. तुमच्या कोट्यो करण्यांचे मेळे म्हज्या दोळ्या मुखले काडा. खोटेपणाक पाट करा. बरें आदारूंक शिका. नितीवंत जीवन सोदा. अन्याय जाल्ल्यांक भरती करा. अनाथांक आदार दिया. विधवेंची पाट घेया. देवाचे उतर हे. देवाचे उपकार. श्लोक. आपले साल समकन सारखे कण घेतल्यांक देवाची सडवण हांव दाखयतलो. आपले साल समकून सारखे कण घेतल्यांक देवाची सडवण हांव दाखयतलो. तुज्या यज्ञा विशान कसलीं सूख हांव लेखिना. तुजे होम बळयो सदांच तुजे मुखार सडत आसात. तरी तुज्या घरांतलो आनी एक पाडो लेगून हांव मागचो ना. तुज्या हिंडांतले बगटे म्हाका नाकात. श्लोक. आपले साल समकून सारखे कण घेतल्यांक देवाची सडवण हांव दाखयतलो. म्हज्यो यज्ञा उसारूंक तुका कशें पुटवता. म्हज्या कराराची नियमां तुज्या वंटाचेर कित्याक. तूं म्हज्या दम शिक्षणाची बेपारवा करताय आनी म्हज्या उतराक कान दिनाय. श्लोक. आपले साल समकून सारखे कण घेतल्यांक देवाची सडवण हांव दाखयतलो. असली तुजी कातुरवा आसता हांव वेगळो रावलो म्हूण देवी तुजे सारको म्हूण चिंतायवे. जो कोण दिनवासनेचो यज्ञ भेटयता तोच म्हाका सन्मान करता. जो कोण आपणाची सल समकन सारकी कण घेता ताका देवाची सडवण हांव दाखयतलो. श्लोक. आपले साल समकून सारखे कण घेतल्यांक देवाची सडवण हांव दाखयतलो. उद्गार. नितीपसत दगदनी बगतली कितली बागी. सर्गींचे रास तांचे.
सर्वेस पोम तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं मतेव परमने जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोनिया जेजून आपल्या 12 जणांक अशें म्हळें, संवसारार समाधान हाडूंक हांव आयला म्हूण तुमी चिंती नाकात. समाधान न्हय बगार तालवार वसोंक म्हूण हांव आयला. पुताक आपल्या बापायचेर, धुवेक आपले आवयचेर, सुनेक आपले मायचेर विरोध करूंक म्हूण हांव आयला. अशें मनशाक आपल्या घरचेच सांदे दुस्मान जावंक पावतले. जो कोण म्हजो केल्ले प्रास आपल्या बापायचो वा आवयचो चड मोग करता तो म्हजो शीस जावंक योग्य न्हय. जो कोण म्हजो केल्ले प्रास आपल्या पुताचो वा धुवेचो चड मोग करता तो म्हजो शीस जावंक योग्य न्हय. कोण आपलो कुरीस घेवन म्हजो पाटलाव करिना तो म्हजो शीस जावंक योग्य न्हय. जो कोण आपलो जीव वाचोवंक सोदता तो आपलो जीव होगडायता. जो कोण म्हजे पासून आपलो जीव होगडायता तो आपलो जीव वाटयता. तुमकां स्वागत दिता तो म्हाका स्वागत दिता आनी म्हाका स्वागत दिता तो म्हाका धाडलेल्याक स्वागत दिता. जो कोण प्रावादियाक तो प्रावादी देखून स्वागत दिता, प्रावादाचो प्रतिफळ ताका मेळटलो. आनी जो कोण नितीवंतांक नितीवंत देखून स्वागत दिता, नितीवंताचो प्रतिफळ ताका लाभतलो. आनी जो कोण ह्या म्हज्या पाटलावदरा भितरल्या अति ल्हान एकल्याक तो म्हजो पाटलावदर देखून 1 कोट शेळे उदक लेगून दिता, सतस हांव तुमकां सांगता ताचो प्रतिफळ ताका चुकचो ना. जेजून आपल्या 12 जणांक शिसांक शिकोवन दिवंक जातस भोंवतणीच्या शहरांनी शिकोवंक आनी प्रसंग करूंक थंय जावन तो भायर सन गेलो. देवाचे उतार हे वाकणे तुका क्रिस्ता. जेजू ख्रिस्त थंय मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, जेजू आपल्या 12 जणां शिसांक विंचता आनी तांकां तो ताच्या मिसावांक धाडटा. आनी जेजू आपल्या शिसांक मिसावांक धाडटा आसतना परिपूर्ण माहीत आपल्या मिसावांचेर दिता. आमी कंपनीक कामाक लागता आसतना आमकां कंपनींत कशें काम करचें, कितें काम करचें ताचो सविस्तार विवर आमकां मेळटा. कांय थोड्या कंपनींत आतां टार्गेट बेस आमकां कामां मेळटात. इतल्या दिसां भितर हे काम मुक्तीचें ना तर आमी तें काम होगडायता म्हणले भिरांत आमकां आसा. जेजूच्या मिसावाचे सूचना आमकां आयकत आसतना खंडीत जावन आमकांय थोडें भिरांत दिसता. कित्याक जेजू भोव कठीण उतरांनी आपल्या मिसावाची सूचना दिता. कित्याक बापाय आपल्या आवयचेर आड रावतलो, पूत बापायचेर कुटुंबा मदेंच वेगळासर हाडूंक साज जातले म्हणून जेजूची कठीण शिकवण आमचे मदें जेजू दवरता. आनी जेजू म्हणटा तुम्ही चिंतात की हांव समाधान हाडूंक आयला म्हणून. हांव समाधान हाडूंक येवंक ना, बगार वेगळासर हाडूंक आयला, तालवार हाडूंक आयला म्हूण जेजू सांगता. मोगाळ भाव भयणीनो, जेजूची शिकवण ती आसा तशी आमी स्वीकार करूंक जायना. ताचो आनी एक कुशीचो अर्थ आमी समजूंक जाय. कशें एक तालवार ते कातरूंक वापरतात, एक आसलें 2 वांटे करूंक वापरतात, तर जेजू न्ही जावन कसल्या रितीच्या तालवारी विशयांत उलयलो. आमी चिंतून आशिल्ल्या तालवारी विशयांत तो उलयता की ह्या वेगळेच तालवारी विशयांत तो उलयता. जेजू उलयता मोगाच्या तालवारी विशीं. खंयसर द्वेष आसा थंयसर आमी मोग भरूंक आसा आनी तो द्वेष खात्रून उडोवचो ती तालवार आमी जावंक जाय. देखून मोगाची तालवार जावंक आमी प्रयत्न करया. दुसऱ्यान जेजू उलयता बोगसण्याच्या तालवारी विशीं.
खंयसर दुस्मान काय आसा ते दुस्मान काय खातन उडोवची तालवार आमी जावंक जाय आणि दुस्मनाक बोगसून सयत एकामेका बोगसून सयत सोम्यसो निरंतर पाटलाव करूंक आमकां आपयता. जेजू आमचे लागीं उलयता त्यागाच्या तालवारी विशीं. आमी आमचेच विशीं चिंतिनासतना पेल्या विशीं चिंतचे व्यक्ती आमी जायचे आणि कुसार तावन आपणाच्या त्यागाच्या बलिदाना मरिफात ती तालवार आमचे लागीं दवरूंक जेजू आमकां आपयता. सोथ्यान मोगाचेनो जेजू आमचे लागीं उदारपणाच्या तालवारे विशीं उलयता. आमी आमचेच विशीं आमी चिंतचे न्हय, बघार पेल्या विशीं आमी चिंतूंक आसा, उदार जावंक आसा, म्हजे लागीं आसलें ते पेल्या लागीं वांटून घेवंक आसा. तसले तालवार जेजू आमचे लागीं दवरूंक आपयता. आनी निमाणे पांचव्यान जेजू आमचे लागीं सुवार्थेची उतरांची तालवार घेवंक आमकां आपयता. इंग्लिशान म्हणटा द गुड न्यूज. आमी पेल्या विशीं पाड उलोवंक जायते संदर्भ आमकां मेळटात, पूण जेजू विशीं जेजूच्या सुवार्ते विशीं उलोवची तालवार आमी घेवया आनी जेजूचे खरे पाटलावदार जावंक आमी प्रयत्न करया. जेजूची शिकवण आमी जिणेंत पाळटा आसतना जिणेंत निरंतर जेजूचो खरेपणे पाटलाव करूंक साध्य जाता. तसो जेजू आमकां सक्तेन बरोवंक हांवें आनी तुवें दिसपरत जिणेंतांत पेल्याक बगसूंक, पेल्याचो मोग करूंक, उदार हांवें जावंक, खालतो हांवें जावंक आनी सोम्याची सुवार्ता प्रगट करूंक तेंचो बळ आमकां सोमी जेजू फावो करून दी म्हूण मागया. आमेन. C33. मोगांच्या काळजांचो वावरांच्या हातांचो हाडून आयला बापा तुजेचो मोग. स्वीकार करता आनी गो मोगान तुका दिवचो. ओळादी कर बापा वावरांचो. तुवेंच दिल्ली सर्वेणी आमची सगळी जिणी बापा मोगान स्वीकार कर. उंड्या वायना सगळे आमचे हे जिणे मगे सगळे जिवीत आमचे. भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावन म्हाकात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाकडे महिमे आमच्या आणि पवित्र आत्मा सर्वेस्वर मानून घे. मोगळ बापा भाग्यवन बेंदिक्ताचे परबेचो संभ्रम करून आमी तुका भेटयता. तो येज तूं स्विकार कर आनी आमचेर तुजी दयाळ दीस घाल. ताणें उतरान आनी देखीन शिकयलां तशें तुका सोदून आनी सदांच सर्वांताय तुजे कडेन आनी आमच्या भाव भयणी कडेन शांतीन आनी मोगान एकवटून तुजी भक्त करूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवय आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर काळी आनी सर्वांत जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो श्रेश्ठ शेगुन्यांक दादल्यांक आनी बायल्यांक उपनावन देख दर एका काळात तुजी पवित्र सभा नव्या बळान सफळ करताय. तुज्या विश्वासी मोगाचे तूं तांकां साक्षी करताय. तुजे सोडून सफळ आमकां
लाभच्या तांच्या उत्तम जिविताचे देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दिता निरंतर देखून सगळ्या देवदूतां बराबर आनी भक्तां सांगाती संतोषान आमी तुजी स्तुती गायता. Sărbători संसार भला तुझ्या वैभवा सगळी तुकाचे सगळी तुकाचे सगळी तुका जय 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 स्वराचे नावे जय जय ओ सर्गी तुका जय 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 ओ सर्गी तुका जय. बापा खरंच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस मरून ससूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस घेयात आनी कयात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच बरी जेवण जातास ताणें काल्स घेतली तुका नव्या दिनवासलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससनी कारचे रगत पातकांचे बक्षणे मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस मनशां बसत ते वारवतले हे म्हज्या उगडासा करात. भावार्थ सगट परगटुया जेजू तुझे मरण आम्ही समरमता तुझे पुनर् जीवत कोण आम्ही परगटता तुझ्या येण्याक सुम्या जेजू आम्ही बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव कलेन देखून आमी तुका दिनवासताव आनी जेजूची कूड आनी रगत सवतेल्या आम समेस्तांक पवित्रत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्परा अखेर पृथ्वीचेर विस्तारले तुझे पवित्र सभेचो उडास करम आणि फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा पीटर पाऊल आमच्या गवळी बापा आणि सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितिमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव बहिणीची काकोत करम.
तांकां तुजे इश्टगती मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतां. आंकवार मरये देवाची माये सांगाती, बागेवंत जुजे सोपती, बागेवंत अमदोदा, बागेवंत आंतोन आमचो शारोती, बागेवंत बेनेडिक्ट मठाधिपती आनी सर्व काळीम तुका मांडवल्ल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू संगता, त्यास जेजू तय पवित्रत्मच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वननाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. जेजून शिकयलेले मागणे आमी सांगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सगळा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां तोंडात पडूंक दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवळ. सर्वेस्परासर वायटांतले आमकां निवा, दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडोनदरा जेजू क्रिस्त जियेने बरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकोतीन सर पातकांतले सुटय आनी सर आकांतांतले वटय. कित्याक सोडकी पडली महिमा तुजे दिसाच्या ससना. सुमिया जेजू क्रिस्ताक तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेचे बावर्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशा प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी रासवट काय चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुमिया जेजू क्रिस्ताची शांती सदां काल तुमचे सवय आसूं. तुमचे सगळे आसूं. माया मोग असो गोच जावन एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शेळी संसाराचे पाकातील आमची काकुळ्या. देवाची शेळी संसाराचे पाकातील आमची काकुळ्या. देवाची शेळी संसाराचे पाकातील आमकां शांती दे, आमकां शांती दे. पळयात ओ जेजू क्रिस्त आमच्या कश्टान दुखान पावसा आमचो कुरीस वोवंक आमकां धैर्य दिवचो देवाची शेळी. ह्या ताच्या जेवणाक आपयलेले आमी सर सुभागी. सुमिया तुवें म्हज्या पितरांचें म्हाका फोवना, पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. D25.
स्वागत जेसू स्वागत तुका दुर्बळ्या काळजान रावतो मोच्या बर प्रकाशान ते सर्गीच्या रामोजे सांगत्या स्वागत जेसू स्वागत तुका दुर्बळ्या काळजान रावतो मोच्या बर प्रकाशान ते सर्गीच्या रामोजे सांगत्या स्वीकार करू या काळजान मोच्या अंतरेगान राखता सोम्या तुका कर्जान तुले मोच्या मुक्ता सेड्यानी भरतल्या स्वागत जेजू स्वागत तुका दुर्बळ्या काळजान रावतो मोच्या बर प्रकाशान ते सर्गीच्या रामोजे सांगता मुडो सोम्या तो जीवित दिवसो परत्या मोगान पोच करताय मोजो तुका सिमसो तुझी येतलो तुझे थंय रावतलो प्रार्थया सर्वेस्परा तुवें आमकां दिला हे सर्गेच्या पोशना वरवीं सासणीक जिविताची खात्री आमकां मेळ्ळी. भाग्यवान बेंदिक्ताचे शिकोवन पाळून सगळे आमी भाव भयणी म्हूण समेस्त मनशा समो करूंक आमकां फावो कर. तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचे नांवे सर्वस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सरपददार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडुकार सोम्याक दिन वासुया तो बरो सोम्याक दिन वासुया तो बरो सोम्याक दिन वासुया तो बरो मोगा परिमिता सो करो दिन वासुया सोम्याक सर्वय काळी वाकण गाऊया ताका सकाळी ताणे स्वर्ग आणि प्रेतम रचलेली ताका साव महिमा सकाळी सोम्याक दिन वासुया तो बरो सोम्याक दिन वासुया तो बरो सोम्याक दिन वासुया तो बरो मोगा परिमिता सो करो. सकाळीची बेटवणी येजूच्या देवी काळसा
आजच्या दिवसाची सर्वची मागणी कामा आणि कष्ट आमच्या पातकांच्या परिपणापासून आणि अल्तरेच्या पवित्र सक्रामेंतान तुवें तुकाच कळनासतना भेटोवच्या समेस्त इरेद्यापासून भगवान अंकार मरयेच्या कथावीन काळजा मारिफात हांव तुका भेटयता. प्रत्येक सांग मागण्याच्या पसरल्याच्या इरेद्यापासून आणि पापसाहेबान ह्या म्हयन्याक दाखोवन दिल्या इरेद्यापासून हे सर हांव तुका भेटयता. सर तुझे पासून येजूच्या पवित्र काळजा येजूच्या देव काळजा तुझे राज आयज दिसाच्या म्हज्या मागण्यान आनी बऱ्या करण्याक मेळची सर शिक्षा माफी चडोवंक हांव कशी व्हरता. सुम्या जेजू तुझ्या बोदेवी काळजाचे ससायेन राखमच्या भगवान पापसेबाक जा तूं ताका उजवाड गटाय आनी बुजवळ. मुझे देवा मुझे सेवा हांव तुज्या पांयां पडटा. हांव तुका अर्गां दिता अंतस्करी नमस्कार करता. ओ तुजो उपकार मानता कित्याक तुवें म्हाका रचलो म्हूण निस्क्रिसांव केलो म्हूण आज पर्यंत सांबाळलो म्हूण जशी बरी रात दिली तसो बरो दीस दी सैबा. म्हजो आत्मा म्हजी कूड तुज्या हातांत दिता. म्हजी चिन्नां म्हजे जप म्हज्या आयच्या दिसाचे कश्ट आनी करण्यो तुका समर्पिता. तुज्या व्हडा मनाक म्हज्या पातकांच्या फारीकपणाक म्हज्या जेजू तुज्या कुर्साच्या कश्टांच्या आनी मरणाच्या पुण्या पासून मोक्ष म्हजी स्मेज पातकां म्हज्या पातक्याची काकोत कर. देवा पवित्रज्ञा दिसेबा तुजी करपा आयच्या दिसा पातकांत आमी पडना संवच्या तुजे उपाधी सांबाळूं म्हजे कायदे पाळूं म्हजे पातक्याची काकोत कर. म्हाका पातक्याक बक्षी. भावार्थाचे विधान सर्वेस्परा देवा तूं एकच देव आनी एका देवा तें एक सण बाव पूत आनी पवित्रात्मा म्हूण हांव ती सत मानता. तुजो देवी पद मनीसलो आनी आमच्या पातकां खातीर मेलो आनी जिव्यांची आनी वेऱ्यांची मनसुबी करूंक येतलो म्हूण हांव सत मानता. ही सता आनी कातोलीक पवित्र सभा शिकयता ती सता हांव सत मानता आनी उसारता. कित्याक तूं सचनीक सत आनी जाणवाय आनी तुवें देव दापे केलाय. तूं फटयनाय वा फटोवन पडनाय. ह्या बर्थान जियोंक आनी मरूंक हांव कशी व्हरता. आमेन. बरवशाचें विधान सर्वेस्परा देवा तुजे कृपेन सर म्हज्या पातकांचे बगसाणे आनी हे जिणे उपरांत सचीक सुचोडटली म्हूण हांव बरवसता. कित्याक तूं सर्पदेदार विश्वासी दयाळ आनी काकुळदार आनी तुवें तें बसयला. ह्या बरवशां जियोंक आनी मरूंक हांव कशी व्हरता. आमेन. मोगाचें विधान सर्वेस्परा देवा सर्वस्व प्राचड हांव तुजो मोग करता आनी तुजे पासून म्हज्या पेल्यांचो हांव मोग करता. कित्याक तूं व्हरतो अपरिमीत आनी सर बरो आनी सर मोग तुका फोव. ह्या मोगान जियोंक आनी मरूंक हांव कशी व्हरता. आमेन. दुखीचें विधान म्हज्या देवा सगळ्या म्हज्या काळजान सर म्हज्या पातकांची हांव दूख धरता आनी ती कंटाळटा. कित्याक तांचे वरवीं तुजी नितीची शिक्षा म्हाका फोव जाली. पूण चड करून तुका भोव बऱ्या आनी सर्वस्व प्राचड मोग फोव जाल्ल्या देवाक हांवें आग्वान केलो. देखून तुज्या कृपेच्या आदारान आनी मुखार पाता करिना म्हूण आनी पातकाचे समय सुकयतली म्हूण ती निचव करता. आमेन. सुम्याच्या बडव्यान मरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्रात्म्या वरवीं ती गर्भेत जाली. नमान मरये कृपा मेळयले सुमे तुजे सांगाता स्त्री आमी तो तुजो देव आनी सदैव फॉल्ट कुशीचे जेसो. भगवंती मरये देवाची मये आमी पापयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. आपले सुम्याची साकन तुज्या शब्द परमणे म्हजे ते जावं. नमान मरये कृपा मेळयले सुमे तुजे सांगाता स्त्री आमी तो तुजो देव आनी सदैव फॉल्ट कुशीचे जेसो. भगवंती मरये देवाची मये आमी पापयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. नमान मरये कृपा मेळयले सुमे तुजे सांगाता स्त्री आमी तो तुजो देव आनी सदैव फॉल्ट कुशीचे जेसो. भगवंती मरये देवाची मये आमी पापयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. भगवंती देवाचे मये आमी बसोत विनंती कर क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फोव जावचे खातीर
माग्या येसुया बुडान बरी खबर दिले वरवी तुझ्या पुतान क्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा त्याच्या कष्टाने कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही प्रवाशी तुझी कृपा आमच्या तस्कराने वत म्हण आम्ही मागता त्याच क्रिस्तांच्या सुम्या मरिफात आमेन. महिमा पाक आणि पताक आणि पवित्रज्ञा स्वादित स्वात आणि सदा सर्वदा आमेन. महिमा पाक आणि पताक आणि पवित्रज्ञा स्वादित स्वात आणि सदा सर्वदा आमेन. महिमा पाक आणि पताक आणि पवित्रज्ञा स्वादित स्वात आणि सदा सर्वदा आमेन. देवतेला बुडाय शरज्ञा सिरगेचे दयन म्हाका दिला तुझे तबे म्हजी मोत उसवडाय म्हाका राग सांबाळ आणि सिलय आमेन. मुखार पुत्रा सवे ओंकार मोरी आशीर्वाद दिव आमकां. भगीन कुर्सीचे कुर्बेन निवरण आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र ज्ञानचे नावे आमेन.